नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुमकां सगळ्यांक रामनवमीची हुनहुनीत परबीं. पळोवया आयच्यो खबरो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू पोर्तुगालाच्या भेटेर वतात. फाटल्या 27 वर्सांत खंयच्याय राष्ट्रपतींची पोर्तुगालाची ही पयली भेट आसा. भारत आनी स्लोवाकिया हांच्या मजगतीं द्विपक्षीय संबंद वाडोवपा खातीर ही भेट म्हत्वाची आसा. ते भायर वेपार, संस्कृताय हांचे दिवप घेवप दोनूय देशां मदीं ह्या भेटे वेळार जातले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तामिळनाडू भेटे मजगतीं पंबन पुलाचें उक्तावण केलें. हो पंबन पूल रामेश्वरमाच्या मुखेल वाठाराक जोडटा. हांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नव्या रेल्वे सेवेक आनी एके बोटीक 5वो बावटो दाखयलो. उपरांत प्रधानमंत्र्यांनी रामनाथ स्वामी देवळांत पुजा करून आशिर्वाद घेतलो. तामिळनाडूच्या साबार लोकांक रामनवमीच्यो परबीं दीत प्रधानमंत्र्यांनी एका जाहीर सभेत सांगलें की ह्या पुलाक लागून नवे रोजगार आनी नव्या वेपाराच्यो संदी उपलब्ध जातल्यो. ह्या वेळार तांणी श्रीराम देशाचो एक मोठो आधारस्तंभ आसा अशें सांगलें. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ 8,300 crore rupees. These rail and road projects will boost connectivity in Tamil Nadu. I congratulate my brothers and sisters in Tamil Nadu for these projects. For many decades, there was a demand for this bridge. With your blessings, we got the privilege of completing this work. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel. It will have a positive impact on the lives of the lakhs of people. आयज रामनवमी पुराय देशात व्हडा उमेदीन मनयली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी रामनवमी निमतान देशवासियांक परबीं भेटयली. प्रभू रामचंद्राच्या जन्मोत्सवाचो हो पवित्र खीण देशवासियांच्या जिणेंत नवी चेतना आनी नवो उत्साह घेवन येवं, सशक्त आनी समृद्ध आनी समर्थ भारताच्या संकल्पा खातीर ही परब नवी उर्जा प्रदान करूं अशें आपल्या एक्स संकेतस्थळाचेर विचार उक्तायतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी देशवासियांक श्रीरामाच्या आदर्शाचें पालन करपाचो उलो मारला. रामनवमी निमतान आयज लागीं 50 लाख भावीक अयोध्येत पावपाची उमेद आसा. प्रशासनान रामनवमी निमतान कडक सुरक्षा व्यवस्था दवरल्या. अयोध्येचे एएसपी ह्या सुरक्षा व्यवस्थे संदर्भात माहिती दिली. भीड़ है यहाँ पे. श्रद्धालु सबसे पहले घाट पर सरयू पवित्र नदी के स्नान कर रहे हैं. इसके बाद नागेश्वरनाथ मंदिर, हनुमानगढ़ी और जन्मभूमि में आकर दर्शन पूजन कर रहे हैं. सुरक्षा के दृष्टिकोण से अयोध्या धाम में जोन और सेक्टर व्यवस्था लागू की गई है. जो विभिन्न पॉइंट हैं उन पर ड्यूटियां लगाई गई हैं. पीएससी लगाई गई है, सिविल पुलिस लगाई गई है. इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है. श्रद्धालुओं को पर्याप्त संख्या में पार्किंग स्थल दिए गए हैं ताकि वो अपने वाहन को पार्क करके इस मेले में आकर पवित्र सरयू नदी का स्नान कर और दर्शन पूजन का लाभ प्राप्त कर सकें. दक्षिण आशिया खंडातल्या सगळ्यात मोठो आनी प्रतिश्ठीत आनी म्हत्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून वळखुपी सी बर्ड हांगासरलो नाभिक दळ शेनवारा इतिहासीक घडणुकांचो साक्षीदार थारलो. देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी INS सुनैना म्हणजेच IOS सागर ह्या नौकेक 5वो बावटो दाखयलो. INS सुनैनाक जोडिल्ल्या जहाजाचेर 9 देशाच्या नौदळांतले 44 अधिकारी कर्मचारी आसात. ह्या वेळार उलयतना संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें की भारता सयत केनिया, मालदीव, मॉरिशियस, श्रीलंका, तांझानिया, कॉमोरोस, मोझांबीक आनी हेर मेळून वट्ट 6 देशांतले 44 खलाशी INS सुनैना ह्या बोटींतल्यान प्रवास करतले. हे प्रवासी कोचीत प्रशिक्षण घेवन आयिल्ले आसून ते हांगा प्रशिक्षणाचो सराव करतले. ह्या बोटींत फायर फायटिंग, डॅमेज कंट्रोल, डिजिटल रिजर,
ब्रिज ऑपरेशन, इंजिन रूम मॅनेजमेंट, स्विच बोट ऑपरेशन आणि बोट हँडलिंगाचो सराव हे खलाशी करतले। की वजह से ही यह संभव हो पाया है। मैं यहाँ उपस्थित अपने सभी फ्रेंडली नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ आप इंडियन ओशन शिप सागर की इस जर्नी में अपनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे गौरव और खुशी दोनों की अनुभूति हो रही है। खुशी इस बात की, आज सागर इनिशिएटिव के 10 साल पूरे होने पर IOS सागर हिंद महासागर की अपनी यात्रा पर निकल रहा है। भारतीय जनता पक्षाचो 46वा स्थापणूक दीस पणजेच्या मुख्यालयात मनयलो। ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्या उपस्थितीत हो स्थापना दीस मोठ्या उमेदीन मनयलो। ह्या सुवाळ्याक आमदार जेनिफर मोन्सेरात, आमदार राजेश फळदेसाय, रुदोल्फ फेर्नांडीस आणि भाजपा कार्यकर्ते मोठ्या संख्येन उपस्थित आशिल्ले। सुरवेक मानाधिकांच्या हस्तुकी भाजपाचे ध्वजारोहण जाले। या कार्यावळीत देश आणि गोंयांमधल्या भाजपाची वाटचाल दर्शवपी चित्रमय प्रदर्शनाचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्या हस्तुकी जाले। गोंय मुक्ती जनसंघाच्या कितल्याशाच फुडाऱ्यांचे मोठे योगदान आसा। फाटल्या 50 वर्सांत गोंयचो विकास जावंक नाशिल्लो तितली उदरगत भाजपाच्या डबल इंजिन सरकारान 10 वर्सांत करून दाखयल्या। ह्या उदरगतीची घोडदौड फुडाऱ्यांकूय उरतली असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो। म्हणून आम्ही राजकारण करता। तांणी आपल्या पदाचो त्याग केलो आणि त्यांना त्यांनी सांगले इस देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा ही घोषणा सगळ्यात पहिली श्यामाप्रसाद मुखर्जीत दिली। त्यांच्यानी आपल्या प्राणाची त्यांना आहुती दिवची पडली, पण ते स्वप्न भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते केन्नाच विसरूंक ना। श्यामाप्रसाद मुखर्जी पासून आजपर्यंत त्याच प्रेरणेत त्याच भावनेत आम्ही सातत्यात इस देश में एक विधान एक प्रधान एक निशान हेच जावपाक जाय म्हणून तर आपण कंटिन्युअसली काम करीत रावले। कितलेशे अखंड कार्यकर्ते आसा। काँग्रेस पक्षान फकत मता खातीर राजकारण केले। राजकीय स्वार्था खातीर भारतीय घटना पायापोना चिड्डयल्ली, ताका लागून गोंयच्या आणि देशभरांतल्या लोकांनी भाजपाचेर विश्वास दवरला अशें केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक उलयतना सांगले। 65 वर्सांची काँग्रेसची सत्ता आणि गेली 11 वर्सां भारतीय जनता पक्षाची सत्ता जी आसा त्या सत्तेचो जर आमी विचार केलो तर देश कसो फुडें गेलो ताचो उल्लेख सिद्धार्थांनी आपल्या भाशणांत केल्लो आसा। 1980 भारतीय जनता पक्षाची आजच्या दिसा भारतीय जनता पक्षाची स्थापना जाली। ताची फाटली कारणां हीच आशिल्ली की कारण जो 1975 आणीबाणी जाल्ली, म्हणजे आज लोकशाहीची गप्पा मारपी काँग्रेस पक्ष आणि हल्ली फाटी वचपाची गरज ना, परंतु ज्या पद्धतीन सत्ता आपली मुठीक उरची म्हणून घटना बदलली आणि आज घटनेचे पुस्तक करून प्रत्येक वेळा ते दाखयतात काय की आम्ही घटनेचे खंय तरी संवादन करपी लोक आसात, पण खरी जर या घटनेचो बाबासाहेब आंबेडकर आणि इतर यांनी मिळून जी घटना केली ती घटना पायदळी तुडोवपी काँग्रेस पक्ष पयलो आशिल्लो आणि तांणी आणीबाणी ज्या पद्धतीन कित्याक लादली तर सत्ता इंदिरा गांधीच्या हातांत आभारीत उरची म्हणून घटनेत बदल केलो। नॅशनल सायक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रकल्प ह्या केंद्र पुरस्कृत राज्य येवजणे अंतर्गत मेळिल्ल्या 119.77 कोटीच्या निधीक लागून गोंयांतूय बहुउद्देशीय चक्रीवादळ निवारो केंद्र तयार करपाक मजत जाली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। आके मडगांवां सुमार 438 लाख रुपया खर्च करून उबारिल्ल्या ह्या बहुउद्देशीय निवाऱ्याचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केले। त्या वेळार ते उलयताले। ह्या वेळार तांच्या वांगडा जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, दक्षिण गोंय जिल्लोधिकारी एग्ना क्लिट्स, मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर, उपनगराध्यक्ष बबिता नायक तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार थोड्या वेळा भितरूच तयार केल्ल्या ह्या निवाऱ्याक लागून डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जलस्रोत अभियंत्यांची
दिवचलच्या रामचंद्र देवळात रामनवमी मोठ्या उमेदीन मनयली। सकाळच्या लाखांनी भाविकांनी श्रीरामाचे दर्शन घेऊन आशीर्वाद घेतलो। या संदर्भात साहिल गर्दे हांणी रामनवमीचो उद्देश सांगलो। रामजन्माचं महत्त्व म्हणजेच की जसं प्रभू भगवंत सांगतात, श्रीकृष्ण सांगतात की परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युगामध्ये पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल, आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवपाक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप वेव्स सुरू केला। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवपाक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स हे ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचे आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोरन्या कार्यावळींचो आस्वाद घेवचो। आणि इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार। Thank you.